थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. थँक यू जीसस. डोळे बंद करूया. सर्गींच्या बापा तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता ह्या आयच्या दिसा पासून. आयज तुवें आमकां एक एकल्याक आमच्या नांवान आयज आमकां तुवें हांगा एकठांय केल्या म्हूण तुका आर्गां दिता बापा. तूं आमचो रोचणार. तुवें आमकां रोचल्या आनी तूं जाणा बापा आमच्या काळजाचे आवंडे आयज आमकां कितें गरज आसा, कितें आमच्या जिवितान चलता, कसल्या संकश्टाक आमी सांपडलेलीं आसा हें सगळें तूं जाणा बापा. कित्याक तुवें आमकां रोचल्या. आयज कसल्या नाल्यार कसल्या संकश्टाक आमी सांपडलेलीं आसा म्हूण आयज तूं आमच्या प्रश्नाचे सगळे सुटावे करता म्हूण आमी सत मानता. वो आयचो दीस आमकां इतलो म्हत्वाचो तुवें केलाय बापा म्हूण तुका आर्गां आनी वाखाणी दिता. आमच्या काळजाचे आवंडे तुज्या हातीन घालता दुनिया. वयचो आयचो दीस तुज्या हातीन घालता. ही घडी तुज्या हातीन घालता. तूं आमकां कितें शिकोवंक सोदता तें आमच्या तोंडांतल्यान तूंच उलय आनी आमच्या मनान तुजी चिंतना जावं दी म्हूण आमी तुका आदी फुडेंच आर्गां आनी वाखाणी दिता. थँक यू होली स्पिरीट. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. We make this prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. कशी आहात तुम्ही सगळी? Anybody is not understanding Konkani? सगळ्यांक कोंकणी येता? सगळ्यांक कोंकणी समजता न्हू? सो वील हॅव दीस सेशन इन कोंकणी ओनली. ओके? सो ओके. हाऊ डू यू फील? तुका कशें दिसता फर्स्ट टायम येवन? न्यू एक्सपिरियन्स. देव आमकां खूब कितें शिकयतलो. कित्याक आमच्या काळजान पळय कितें चलता न्हू केन्ना आमी दुसऱ्याक सांगपाक आमी शकना. इट इज आमकां पॉसिबल जायना इवन टू एक्सप्लेन कितें चलता, कितें फील जाता, वॉट वी आर गोईंग थ्रू. इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इवन आमकां दुसऱ्यांक सांगपाक आमकां सोजमणी येयना, उतरां येयना. पूण देव आमचो रोचणार. ज्या देवान पळय आमकां रोचल्या, ज्या देवान आमकां ह्या संवसारान पळय धाडल्या ताका सगळी खबर आसा. आमच्या जिवितान कितें चलता, कितें त्रास आहा, कितें केल्यार आमकां बरेंपण जातलें, कितें केल्यार आमच्या जिवितान आमकां त्रास जाता, कितें जाता तो सगळें जाणा. पूण आमी खंय तरी चुकल्या. आमी कितें तरी आमच्या जिवितान आमी सारकें कितें तरी जावंक ना म्हणून आयज आमकां ह्या प्रश्नाचें आन्सर केन्ना मेळोंक ना. पूण हो आयचो दीस देवाच्या उतराच्या विस्वासान आमी म्हणोंक शकता की देव आमच्या जायत्या प्रश्नांचो आयज सुटावो करतलो. कितेंच आमकां आनीक घुसपवणेन तो दवरचो ना. कित्याक बायबल सांगता की देव आमचो खूब मोग करता. देवान आमकां कित्याक रोचला? कित्याक तो आमचो मोग करता. देवान 6 दिसांनी संवसार घडला म्हणटा. पयले दिसा एक गजाल केली, सगळें बरयल्लें हां, आमी डिटेलान शिकोया. दुसरे दिसा दुसरें क्रिएशन केलें. तिसरे दिसा अशें करून 5 दिसांनी आख्खो संवसार घडलो आनी 6व्या दिसा मनशाक रचलो. आमी कोण? मनशां न्हू. आमकां निमाण्या दिसा 6व्या दिसा देवान आमकां रचल्या. आमी जाणा आसली केन्ना? ना. आमी एन्जॉय करता न्हू लायफान. आवय हें करूंक जाय, तें करूंक जाय, भुरगीं आहा ल्हान शिकोवप दिवंक जाय, फाल्यां भुरग्यान डॉक्टर जावंक जाय, टिचर जावंक जाय, आनी कितें जावंक जाय, इंजिनियर जावंक जाय. कितले आमचे थॉट्स आसता न्हू. आसना? आसता न्हू. भुरग्यांक लागून आमी कितले चिंत्ता. आमकां हीं भुरगीं केन्ना जाल्या? संवसारान येवन. हय वो ना? पूण देवान आमकां रोचल्या आपलीं भुरगीं कशीं केन्ना? सुरवातेक. इन द बिगिनींग. सुरवातेक जेन्ना हो संवसार देवान घडला तेन्ना सुरवातेक देवान आमकां रोचल्या. आमकां एक एकल्याक. दिसतूच दोळे. कितें मिस्टेक केल्या? ना. सारकें दिसता. कितलेय पयशिल्ले. पावरफूल लेन्स दिल्या न्हू. दिवंक ना? चलोंक दिला? सारकी चलता, धांवता आमी. हां, त्या त्या एजीचे त्या 7 मंथ 8 मंथ भुरगे पयले उबे रावता, चलता, स्टेप मारता, सगळ्यांचे सेम जाला. कितलो बरो देव आमचो. ना? केन्ना चिंतला आमी? ना. आमी कितें म्हणटा? संवसारान येयल्या आतां आमकां कितें करूंक जाय? व्हडली जावंक जाय, बरें बरें एड्युकेशन घेवंक जाय, व्हडल्या व्हडल्या स्कॉलांनी. धाकट्याय न्हू. कितें आहा थिंकींग? जितले बरें इनकम तितली बरी स्कुलां.
न्हू. जितलें आमकां बरें इनकम आहा तितली व्हडली व्हडली आमकां बरी बरी स्कुलां जाय, जाय नाका. पूण केन्ना आमच्या रोचणाराची आमी खबर जाणा जावपाक ट्राय केला? केन्ना तरी आमी चिंतलां येदो व्हडलो हो दर्या आहा, कितलीं नुस्तीं आहा, दिसांतल्यान कितल्योश्योच बोटी आसता, कितलींशींच नुस्तीं काडटा दर्यांतल्यान. खंयच्यान जाता ही इतलीं नुस्तीं? कशें हें भरपूर आमकां आमचें इन अबांडन्स आमकां आसा, आहा वो ना? एक झाड किल्ललें आसा, एक आंब्याचें झाड घेवया, कसलें फुलांचें झाड घेवया. एक फूल जालें जावन गेलें रोखडेंच दुसरें येता. कशें जाता? कोणें केलें सुरवातेक? कशें एक झाड आंब्याचें आसता, ह्या वर्सा इतले मँगो खाता आमी, इतले खावन पासून केन्ना केन्ना पडोन कुसता. म्हणचें कितें? देवाच्या राज्यान खूब आसा, इन अबांडन्स आसा, केन्नाच उणें जावंक ना. केन्ना आमी ट्राय केला जाणा जावपाक? आयज ती घडी देव आयज आमकां शिकयता. आयज आमी म्हणटलीं आसतलीं ना म्हाजी ही परिस्थिती आहा म्हणून आमी रेतिराक या. चिंतून येयला आसतलीं जायतीं जाणां. मे बी आय एम स्ट्रगलिंग इन माय लायफ, सो आय नीड टू नो वाय इज दॅट हॅपनिंग. आतां आयज आमी डिसिजन एक टायम घेतला आसतलो रेतिराक येवपाक जावं कित्याकूय, हांव कित्याक लागोन म्हाज्या जिवितान म्हाका त्रास जाता तें पळोवया हें चिंतून येयला. पूण केन्ना तरी आमी इतलें लायफ आमचें आतां आमी जियोन येयला, पूण केन्ना तरी आमी चिंतलां काय बरो हो संवसार देवान घडला, कसो घडला काय, म्हाका शिकोंक जाय. केन्नाच आमच्या मनान येवंक ना. ओन्ली वेन ट्रबल केम्स, डिफिकल्टीज केम एंड देर इज नो अदर वे फॉर अस, that is the time we are going to the Lord with a selfish desire just to know why these things are happening. Why, Lord, why? But did I ever try to understand the creation of God? Did I ever try to understand how God created me in fully perfection? My eyes are working good, my hands are functioning properly, I can do all the things. How is that possible? When a baby is born in the family, the baby is born fully, complete. There is nothing missing, nothing broken. And how is that happened? Because I am great or because he is great? He is great. Did I ever give thanks to him for his creation in abundance? सकाळ फुडें आमी उठ्ठा, श्वास घेता. केन्ना मेजला दिसांतल्यान 24 वरांतल्यान कितले फावटी आमी श्वास घेतात? मेजला? केन्ना मेजूंक वयतलीं आसलीं, सडनली तर एक 2 सेकंडांक बंद जालो न्हू, तेन्ना आमी चिंतूंक वयतलीं आसलीं देवा 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 बंद जाता, पाव म्हाका म्हणची ना? म्हणची ना? बंद जाता तेन्ना म्हणची ना पाव म्हाका, खंय आहा तूं? खंयच्या देवाक आमी उस्तून घालतात, कितले देवांक आमी उलो करून घालता. केन्ना? बंद जावपाक टायम येता पळय तेन्ना. पूण जेन्ना तो बरे भशेन चलता, कितेंच लॅक ना, नायसली वी आर ब्रिदींग, इनहेल, एक श्वास घेता सोडटा, काय बरी आमी जियेता. केन्ना चिंतलां देवाचें? चिंतता आमी? कित्याक चिंतिना? कित्याक आमी सेल्फीश लायफ जियेता. म्हाजेंच, हांव आनी म्हजी फॅमिली. आमकां पडोंक ना शेजाऱ्यांगेर कितें जाता. घोडयेक केन्नाय शेजाऱ्यांगेर झगडी जाता, प्रॉब्लम जाता, खूब कितें कितें जाता. आनी जर आमकांय त्या शेजाऱ्यांनी मातशें कितें वायट केल्लें आहा, आमी कितें म्हणटलीं? बरेंच जालें, आमकां केलां न्हू, जावनी, आनीक जावनी म्हणटलीं आमी. म्हणची ना? पूण आमगेर जेन्ना त्रास जाता तेन्ना देव तर म्हणत आसुनी तांकां त्याच परिस्थितीन आमकां कशें दिसतलें? बरें दिसतलें आमगेर घडटा तेन्ना. पूण दुसऱ्यांगेर जाता तेन्ना आमकां कित्याक म्हणटा आमी आमकां पडोंक ना, आमी ओके आहा न्हू पुरो. हे सगलो आयज आमचो टायम घडी देवान आमकां दिल्या हे सगलें नियाळ करपाक, चिंतपाक. सारकें सजमता? कळटा न्हू? सो आयज देवान आमकां आमची एक एकल्याची नांवां घेवन आमकां आयज हांगा एकठांय केल्या. एक एकल्याचें नांव आमचें घेवन देवान आयज आमकां हांगा एकठांय केल्या. घोडी कोणी म्हणत ना म्हाज्या भावान म्हाका आपयला, यो तूं पळोवया म्हणून. हें तुका भाव उलयला जायत, पूण भावाच्या भितरल्यान देव उलयला तुजे कडेन. घोडेक कोणी म्हणत म्हाजी बायल म्हाका म्हणटा चल या पळोवया, हे तुज्या बायलेच्या तोंडांसून उतर येयला जायत, पूण हो तुजे कडेन देव उलयला. आनी हें आमी जें उलयता पळय न्हू, हें
आमच्या उस्तगी आमी उलयना. जेन्ना आमची कूड, आमचें मन, आमचें तोंड आमी जेन्ना देवाक समर्पण करता न्हू, देव एका मनशाच्या तोंडांतल्यान देव उलयता. आयज कोणूच तुमी केन्नाच चिंतूंक नाका आयज म्हाका हेणें आपयलां म्हणून हांव येयलां, ना आयज म्हाज्या कामार म्हाका लीव म्हाजी परमीट अलाव जाली, सँक्शन जाली म्हणून हांव पावलां, ना आयज म्हाज्या बॉसान म्हाका म्हणलें तूं रावल्यार जाता, तूं वच. कांयच ती रिजनां ना. ही सगळीं संवसाराची रिजनां. तुमकां आयज देवान एक एकल्याचें नांव घेवन तुमकां हांगा आपयन हाडल्या. थँक्यू जिसस. देव आमचो, बायबल सांगता आमचो देव पार्शल न्हू, एकल्याकूच कोणाक फेवर करिना. कित्याक आमी सगळीं देवाची रोचणां. देवान ह्या भावाचो मातसो सुबेज मोग केला आनी घडयेक ती भयण चिंतता आसतली हेजे सगळे जिवितान बरें चलता, देव हेजो चड मोग करता. म्हाज्या जिवितान मातशें सारकें ना, म्हाजो मोग देव करिना, केन्नाच ना. देवान आमचो सगल्यांचो एक एकल्याचो जी रोचना पळय देवान रोचल्या एक एकट्याचो आमचो न्हू एकूच भरपूर मात्रान आमचो मोग केला. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 आमकां कितें म्हणटा? येस, प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. थँक्यू जिजस. पळया आमी वाचया कोंकणीन. थँक्यू जिजस. जॉन 3:16. सी, खरेंच ताचेर भावार थेवता त्या दर एका मनशाचो नास जायना जावंक, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. कितें म्हणटा? देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. कोण तो पूत? जेजू. आमी ह्या संवसारान येवन जायत्या घुसपवणेन शिरकलेलीं आसा जायत, पूण आयज देव आमचे काळजाचे दोळे उक्ते करता. आतां काळजाचे दोळे आनी कुडीचे दोळे म्हणजे कितें? कुडीचे दोळे म्हणजे ज्यो फिजिकल आयज आमकां दाखयता, दिसता पळय त्यो वस्तू. कोणूय येतलो आमकां कसलें इन्फॉर्मेशन घेवन आमी आमकां म्हणटलो पळय अमकें अमकें हें आमकां सांगता. त्यो वस्तू आमकां दिसता न्हू, आनी आमी दिसता त्या वस्तूंचेर सत मानता. पूण आयज आमी ह्या जाग्यार एकठांय जाल्यार आमच्या काळजाचे दोळे उक्ते करूंक सोदता जेजू, काळजाचे. पूण हांव तर म्हणटा ना, म्हाका कितें दिसता पळय हांव तेंच सत मानता. म्हणजे आमी कितें करता? आमी आमच्या काळजाच्या दोळ्याक भितर बंद करून दवरता. पूण आयज आमचें मन, आमचें काळीज, आमची चिंतना, आमचो आत्मो आयज आमी उक्तो दवरुया देवाचें उतर आयकोंक आनी देवाचें उतर समजोंक. आतां फर्स्ट थींग आमकां पयलीं सुरवातेक आमकां कितें कळ्ळें? आमी आयज हांगा कोणाच्या मनशाचे येवजणे प्रमाणे ना, आयज आमी हांगा आसा देवाचे येवजणे प्रमाणे. ही जाली पयली गोश्ट. ओके, फर्स्ट थींग आमी देवाचे येवजणे प्रमाणे, देवाच्या खोशये प्रमाणे आयज आमकां देवान आमचें एक एकल्याचें नांव घेवन आयज आमकां हांगासर एकठांय केल्या म्हूण आयज आमकां पयले सुवातेर तें कळ्ळें. आतां देव कितें म्हणटा? देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. कोणाक दिलो तो आतां? जेजूक दिलो. हां, देवाचो पूत कोण? जेजू म्हणटा. आमकां पवित्र पुस्तक कितें सांगता? एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन कितें म्हणटा? इतलो ताणेन ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो. हांगा पुस्तकार अशें बरोवंक ना की देवान, ह्या पुस्तकार बरोवंक ना की देवान फकत क्रिस्तांवांचोच मोग केला आनी कोणाचे दुसरे कितें आहा पळय तेंचो मोग करूंक ना. हांगा म्हणटा देवान संवसाराचो मोग केलो.
जी पळय रचना आहा ह्या संवसारान, जावं कसल्या कारणांक लागून आमी खंय खंय दुसऱ्या हितून एकठांय जावन आसत, पूण कितें आतां आमकां देवाचें उतर कितें शिकयता? देवान संवसारान आसलेल्या एका एका मनशाचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक ताणें आमच्या पासत दिलो. आनी जेजून कितें केलें? आमच्या पासत तो खुरीस घेतलो वो घेवंक ना, खुर्सार ताणें आपलो प्राण दिलो. कोणाक लागून? आमकां लागून जावं तो कोणूय एकल्याक. आनी हांगा सुरवातेक कितें म्हणटा पळय, आतां ही निमणी वर्स आमकां कितें सांगता? देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. आतां पुताक ताणें कोणाक लागून दिलो? आख्ख्या संवसाराचे रचणेक. हय वो ना? सारकें. आतां आमकां फर्स्ट वर्स कितें म्हणटा? खरेंच पळया, खऱ्यांनीच ताचेर भावार्थ ठेवता त्या दर एका मनशाचो. आतां जेजूक कोणाक लागून दिलो? आपले रचणेक लागून दिलो. आतां रचना देवाची जायती आसा, ह्या संवसारांनी घुस्पलेली आसा. सारकें. ही रचना देवाची शेणलेली आहा, आपल्याक जाय तें करता, सैतानाच्या वाटेक फुडो केल्लो आसा. पूण हांगा आतां कितें म्हणटा आमकां? खरेंच ताचेर पळय कोण भावार्थ दवरता, जेजूचेर कोण पळय भावार्थ दवरता न्हू, ताचेर भावार्थ ठेवता त्या दर एका मनशाचो नास जायना जावंक. जेजूचेर कोण पळय भावार्थ दवरता त्या दर एका मनशाचो नास जायना जावंक ताणें आपल्या एकल्याच पुताक वोपून दिलो. आतां आमकां वर्स कितें म्हणटा? लास्ट लायन आमकां कितें म्हणटा? आख्ख्या संवसाराक दिलो, पूण तेजेर पळय कोण भावार्थ ठेवता त्या दर एका मनशाचो नास जायना जावंक ताणें आपल्या एकल्याच पुताक वोपून दिलो. आतां म्हाजो पार्ट कितें? म्हाजो भाग कितें? आतां हांव म्हणटा जेजून म्हणलां कितें? इतलो देवान संवसाराचो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक वोपून दिलो, सो म्हाजें लायफ सेट जालें. आय कॅन डू वॉट एवर आय वॉन्ट. म्हाज्यान म्हाका जाय तें करूंक जाता, म्हाज्यान जाय तें म्हाका जिवीत जिवंक जाता, म्हाज्यान वायट उतरां उलोवंक जाता, म्हाज्यान सोरो पिवंक जाता, म्हाज्यान जाय तें करूंक जाता, दुसऱ्याचें पाडेपणां चिंतूंक जाता, कुड्डेपणां करूंक जाता, दुसऱ्याचें कितें वायट करूंक जाता, कोणाचें आनी कितें चाडयो लावंक जाता. हांव जाय तें करता. आसूं न्ही, पूण हांव सेफ आहा. कित्याक? देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो, आपल्या पुताक दिलो. पूण आमकां फर्स्ट वर्स कितें म्हणटा? खरेंच ताचेर भावार्थ ठेवता त्या दर एका मनशाचो नास जायना जावंक, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर. समजता? जेजूक दिलो बापान संवसारान आमच्या पासत जेजूक दिलो, पूण आतां म्हाजें काम कितें? ताचेर भावार्थ दवरपाचें. वो भावार्थ तो हांव दवरिना आनी म्हाका जाय तें हांव करतां. म्हाज्यान म्हणो येता जेजू खुर्सार मेला म्हाज्या खातीर म्हणून येता? आतां जेजूचें उतर म्हणटा, जेजूच्या गायांनी आमकां पेकोवणी मेवळी. तुवें लास्ट संडे तुवें आयकलां, तुवें बिलीव केलें आनी तुज्या लायफान चेंजीस तुवें पळयले. येस ओ नो? यू हॅव सीन द मॅनिफेस्टेशन. यू हॅव सीन. हें केन्ना जालें? जेन्ना तुवें भावार्थ जेजूचेर दवरलो पळय तेन्ना. आतां देवाचें उतर सत मानतलो जाल्यार आमकां सगळ्यान व्हडलें गरजेचें कितें? भावार्थ. आनी हो भावार्थ आमी केन्ना खंय वचोन दी इल्लो म्हाका तुजो भावार्थ, तुका चड आहा न्हू. वी कॅन डू दॅट. कोणेंच येवन म्हाका पासून म्हणूंक जायना, सिस्टर तुजो भावार्थ चड आहा, तूं प्रीच करूंक लागली न्हू, म्हाका इल्लोसो दी न्हू, प्रे ओवर मी. नो. जण एकल्यान आपलो भावार्थ एक्टिवेट करूंक जाय. आनी हो केन्ना जाता? जेन्ना हें उतर आमी वाचूंक लागता. केन्ना आमकां खबर आसली देवान संवसार हे भशेन घडला, आमकांय देवान रचल्या आनी हे देवान म्हटलां की संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. आमी जाणा आसली पयलीं? आमी जाणा आसली? सो भावार्थ वाडो येता देवाचेर? पूण नोकळो आसतना वाडो येता? ना. आतां आमकां देवाचें उतर मेवळें, आतां वाडोवंक शकता?
आतां वाडोवंक शकता. आतां आमकां एक मेवळें न्हू, देवाचें एक उतर मेवळें. आतां देव कितें म्हणटा, आमकां एक एकल्याक हांगा आपणें विचून हाडल्या म्हणटा, मनशान न्हू. आतां आतां आमकां कितें वर्स मेळटा, देवाचें उतर आमकां कितें मेळटा, की देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. आनी जो कोण पळय तेजेर सोत मानता त्या मनशाक सासणीक जिवीत मेळटा म्हणटा. आतां सासणीक जिवीत म्हणजे कितें, मरण ना न्हू, 1000-2000 वर्सां जियोवपाचें. सासणीक जिवीत म्हणजे कितें, देवा लागीं संबोन, नोवींग गॉड. कूड आमची एक ना एक दीस तरी मरतलीच, पूण आमचो आत्मो सासणांक जियेता. पूण कसो जियेतलो, नरकान पडोन जियेता काय देवा सांगाता जियेता. आतां आमचें काम कितें, संवसारी वस्तू एकठांय करपाच्यो, घोरेक सगल्यो वस्तू एकठांय केल्यो आनी सगळें घर भरलें, बँक भरलें, सगळें भरलें आनी सट करून सांजे मरोन गेलें, कितें फायदो सगळें भरून. कितें साल्वार करूंक जाय, आमचो आत्मो. कित्याक आमचो आत्मो सासणांक जियेता, एक तर नरकान, इफेन्नान, नाल्यार देवा सांगाता. सो आतां आमची तयारी कसली, कितें करपाचो आत्मो, देवा थंय आमचो संबंद. कसो जातलो देवा थंय संबंद, टीव्ही पळोवन, हां टीव्ही पळोवन वाडटलो संबंद न्हू देवा कडेन. फेवरेट सिरियल्स पळोवन, गेमी खेळोन, फेसबूक पळोवन, इंस्टाग्राम, फ्रेंड्स, चॅटींग विथ फ्रेंड्स, फ्रेंडांक फोन करून 2-2 वरां फोनार उलोवपाचें, घरान कितें जाता तितलें आपल्या आवयगेर सांगपाचें, जावं कितें करपाचें. हां, असो वाडटलो संबंद आमचो देवा कडेन. उतरान देव खंय आसा आतां, हां, देव खंय आहा, देव उतरान आहा. आनी हो उतरान आसलेलो हो देव जेन्ना उतरान आसता आनी हें उतर आमी शिकोवन जेन्ना आमच्या काळजान घेता, देव खंय वयता, आमच्या भितर, आमच्या काळजान. आमी तर देवाची रचना, जाल्यार आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक नाका ब्रदर. प्रेज गॉड. आमी तर देवाची रचना, आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक नाका, जाय नाका. हो आमी आमकां जाय तशें जिवोवपाचें आनी मागीर कितेंय जालें, सिट्युएशन येयलें लायफान, देवाक ब्लेम करपाचें. करूंक ना आमी केन्ना. हेज्या पयलीं कितेंय जालें जाल्यार आमी म्हणटात देवाक आमचे चुरचुरे दिसना, देवाक आमची काकूट येना. म्हणोंक ना आमी, हांवें म्हणलां म्हाकाच कित्याक त्रास, सगलीं बरीं आहा पळय, आमगेरूच कित्याक आमचो मोग ना तुका. आमी म्हणलां, पूण हें केन्ना म्हणलें, उतर हांव नको आहलें, वो स्क्रिप्चर हांव नको आहलें, की देवान संवसाराचो इतलो मोग केला आनी जो कोण पळय तेजेर भावार्थ ठेवता तेका सासणीक जिवीत, ताजो नाश जावचो ना म्हणटा. कितें म्हणटा, नाश जावचो ना. आनी आमी देवाची वळख मेळच्या पयलीं सदांच आमचो नासूच जाल्लो आहा. एक दीस अहो ना, घोडे 1-2 वरां खुशाल आसता, पूण कसली खुशालकाय, घोडे बरीची खुशालकाय. मातशें कितें बरेंपण जालें, फोन येयलो, कोणाचो बरो न्यूज येयलो, हां खुशाल. सडनली कितें ना कितें तरी न्यूज येतलो की आमी परती इनसायड आसशेल, परती आमी डावन जाता. ही कसली खुशालकाय, संवसाराची घोडे बरीची खुशालकाय ही आमकां. ही केन्ना आमकां घोडे बरीची खुशालकाय दिता, कोणें बरो फोन मारून बरो गूड न्यूज जालो, आमी सामकी नाचता, खुशाल, सगल्यांक सांगता. आफ्टर 10 मिनट्स विसरली ती खुशालकाय. पूण ही कितें, सासणीक खुशालकाय. जेन्ना देव म्हणटा तुका आपणेन रोचला आपले मोहिमे खातीर, देवान म्हाका रोचला आपले मोहिमे खातीर आनी हांव जियेता म्हाका जाय तशें सैतानाची खोशी करून. आतां आमची भुरगीं ल्हान ल्हान आसा, आमच्या आवय बापायचें तर उतर आयकना कितलें दूख जातालें आमकां, जावचें ना, दूख जायना आवय बापायक, जावचें ना. आमचे भुरगे कितें आमी सांगता तें आयकना आनी आमी आमच्या भुरग्यांक केन्ना वायट सांगता, बरें सांगता. आतां भुरगें आमच्या फुडल्यान आमकां दिसता म्हणून आमी भुरग्याक सांगता न्हू. आतां आमी जिवी आहा, आमी दिसता, आमी वी आर इंटू फिजिकल बॉडी, वी कॅन सी इच अदर, ताका लागून आमी सांगता आतां हो तुजो भुरगो, तूं ताका सांगता. आतां देव फिजिकली आमकां दिसना, पूण देव खंय आहा, उतरान आहा. देव आमकां कसो शिकयता, आपल्या उतरान शिकयता. आमी आमच्या भुरग्यांक कशें शिकयता, आमच्या उतरान सांगता. सो उतरांक पावर आसा.
जे आमी उतरां उलयता ताका पावर आसा. जेन्ना आमी भुरग्याक कितें उतर सांगलें भुरगो आयकना आमकां अपसेट जायना. सो देव आमकां आपल्या उतरांनी आमकां कितले शिकवण दिता आनी आमी तर ते शिकवणे प्रमाणे जियेना जाल्यार देवाक वायट दिसचें ना, देवाचें मन दुखचें ना. कितले दुखयता आमी दिसांतल्यान देवाक, कितले फावटी दिसांतल्यान आमी देवाक दुखयता. उत्तर देवाचें पावर आसा. आसा वो ना? आसा न्हू. लेट्स गो टू प्रोवर्ब्स 18:21. ओके, वाचता कोंकणीन. स्क्रिप्चर यू कॅन रायट इट डावन, मागीर तुका बायबलाचेर तुज्यान मागीर वाचून हें करूं येता. मोडणेचें पुस्तक 18th chapter verse 21. ओके, तुमी कितें उलयता तेच वेल्यान तुमकां जिवीत व मरण फावो जाता. कितें म्हणटा? तुमी कितें उलयता ताचे वेल्यान तुमकां जिवीत व मरण फावो जाता. कितें म्हणटा उतर? तुमी कितें उलयता पळय ताचे वयल्यानूच तुमकां जिवीत व मरण. कितें म्हणटा उतर आमकां सांगता? तुमी कितें उलयता ताचे वयल्यानूच तुमकां जिवीत व मरण फावो जाता. आतां आमी पळोवया आमी दिसांतल्यान कितलीं उतरां उलयता. उलयनात आमी? कोण उठली सकाळची स्टार्ट आमचें उलोवप, मातशी भायर सरली स्टार्ट आमचें उलोवप, बसीन बसली स्टार्ट आमचें उलोवप, फोन येयलो स्टार्ट आमचें उलोवप, कोण शेजाऱ्या मेवली स्टार्ट आमचें उलोवप, घरा कामाची पावली कोमेस आमचें उलोवप, कामार वयता उलयता. दीसभर आमी उलयत आसता. उलयनान आमचें काम कितें दीसभर? काम थोडें उलोवप सुबेज जायना. हांव आतां कितें करता हांगा? हांव कितें करता? उलयता. तुमकां क्वेश्चन येयल्या उपरांत तुमी कितें करता? उलयनान. उलयतात तुमी? थँक्यू जिजस. सो आमी दीसभर उलयता. आतां नेक्स्ट क्वेश्चन, आमी कितें उलयता? आमी कितें उलयता दीसभर? ब्रदर तूं कितें उलयता दीसभर? प्रेज गॉड. सिस्टर correct, no? She is there, huh? She can tell me if it is not the word of God then. Praise God. Thank you, Jesus. Now, आता त्या ब्रदरीन आमकां आन्सर कितें दिलो? तो दीसभर उलयता. There is a reason why I asked him. ताणें कितें म्हणलें? आपूण उलयता, पूण कितें उलयता? देवाचें उतर. आतां तो कित्याक म्हणटा आपूण देवाचें उतर उलयता? कित्याक तो देवाचें उतर वाचता. आमी आतां कितेंय वाचता तें आमकां केन्नाय याद येयना, उगडास येयना आमकां मागीर. धर आतां आमी एक बोर्ड पळयला. आतां बसीन ट्रॅवल जाताना शेतांनी केदे केदे व्हडले बोर्ड आसता न्हू? आसता आसना? कसले कसले एडवर्टिजमेंट साडयांचे हेजे तेजे. केन्नाय सपोज तर फंक्शन येयलें आमकां तो बोर्डाचो उगडास येवचो ना. तो ब्रँड आहा साडयांचो. उगडास येवचो ना? सो आमी कितें पळय पळयता वाचता न्हू, तो आमकां उगडास येता वो येयना. सो जेन्ना त्या ब्रदरीक विचारलें तूं कितें उलयता, तो म्हणटा आपूण कितें उलयता? देवाचें उतर. तेजी घरकान्नूय म्हणटा सारकें सारकें. सो आमकां प्रूफ जालें खरेंच तो देवाचें उतर उलयता. थँक्यू जिजस. सो तो कित्याक उलयता? कित्याक तो देवाचें उतर वाचता. आनी वाचल्या उपरांत कितें जाता? आमी तेंच उलयता. तो वाचता देवाचें उतर आनी तीं उतरां तेज्या कानान वयता. वयता वचना? आमी जेन्ना वाचता तींच उतरां आमच्या कानान वयता. आतां भुरगीं जेन्ना टीव्ही पळयता, सॉंग्स पळयता एट द सेम टायम आयकता. आयकना रे सॉंग्स? आयकना तूं? आयकता. मागीर जेन्ना टीव्ही बंद जाली तो म्हणना ती सॉंग्सां? म्हणटा न्हू. सी हो आमचो पॅटर्न आहा. आमी जें कितें पळय वाचता, जें कितें पळयता, जें कितें आयकता हें सगलें आमी मागीर करूंक कोमेस जाता. जायना? यू नेवर केन्ना सॉंग्स म्हणोंक ना? स्मॉल टायम वेन यू वर स्मॉल सेंग न्हू. समटायम्स वायल हॅविंग बाथ वी सिंग न्हू. ही खंयची सॉंग्सां येता आमकां? हो म्हणटा दिसता बरोच आसता. ही इज लाफींग मीन्स ही मस्ट बी डुईंग इट. आमी उलयता न्हू सॉंग्सां, आमी म्हणटा न्हू. म्हणना ही सॉंग्सां आमी कित्याक म्हणोंक पावता? कित्याक आमचें मन, काळीज, ध्यान
ते सॉंग्सान गेल्ले आसता. हे एग्जाम्पल आमी कित्याक घेता, कित्याक आमी हें केलां आमच्या लायफान. I used to sing Hindi songs, movie songs. कित्याक हांव म्हणटालें? बिकॉज I used to listen all the time. तेंच आमी आयकता आनी आमी तेंच उलयता. जेन्ना ती उतरां उलयल्या उपरांत त्या उतरांनी पावर आहा. कितें म्हणटा हांगासर प्रॉवर्ब्स 18:21? तुमी जें कितें उलयता पळय न्हू, तेजे वयल्यान तुमकां जिवीत व मरण फावो जाता. आतां हांव कितें उलयता पळय तेजेर थरलेलें. हांव दिसभर कितें उलयतां. सपोज तर हांव देवाची उतरां उलयतां, तितूंतल्यान म्हाका जिवीत फावो जाता. हांव संवसारी उतरां उलयतां, तितूंतल्यान म्हाका मरण फावो जाता. आतां मरण म्हणजे कितें? डायरेक्ट मरनान आमी ओतम्यान मरता. कुडीन जिती आसतली आमी, पूण आमी ओतम्यान मरता. आमी सैतानाच्या उतराक पाळो दिता. संवसारी वस्तू. आतां आमी तर देवाचें उतर शिकता, आमी देवाच्या उतरा बगर आमी दुसरें कितेंच आमच्या भितर आमी घेवंक शकना. कित्याक? देवाचें उतर आनी संवसाराचें उतर दोनी वांगडा एक जायना. बायबल सांगता देवाचें उतर म्हणजे आमकां जिवीत. देवाच्या उतरा भायलीं उतरां आमी घेता म्हणजे आमी मरण घेता. मरण म्हणजे डायरेक्ट मरता, ग्रेवान वयता तें मरण न्हू, ओतम्याचें मरण आमचें जाता. देवाच्या उतराक आनी संवसारी उतराक एका जाग्यार एका काळजान जागो ना. समजता? सो आतां आमी दिसभर आमी कितें उलयता तेजेर थरलेलें आहा. सपोज तर आमी सकाळीं उठ्ठात आमच्या दिसाची आमी सुरवात करता देवाचें उतर वाचून. आतां तर हांव म्हणटा देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक आमच्या पासत दिलो न्हू. सो हें तर हांव वाचतां, ही उतरां हांव म्हाज्या कानांनी परती रिटर्न वयता. कानांनी गेल्या उपरांत म्हाज्या मनान, म्हज्या काळजान तींच उतरां आसता. आनी ती उतरांनी इतलो पावर आसा की ती उतरां म्हाका सांगता पळय देवान तुजो इतलो मोग केलो. तुवें देवा पासत कितें केलें? देवान तर म्हाजो इतलो मोग केलो, हांवें देवा खातीर कितें केलें? मागीर आमी चिंतता. मागीर आमची लायफस्टायल चेंज जाता. हांव म्हणटा ना, आय वॉन्ट टू डू समथींग टू गॉड ऑल्सो बिकॉज ही क्रिएटेड मी. आतां हांव कितें म्हणटा? म्हाका आतां आनीक शिकोवंक जाय, देव म्हाका कितें कर म्हणटा. वॉट ही वॉन्ट्स फ्रॉम मी. देवाक म्हाजे कडसून कितें जाय. हांवें कितें करी जाल्यार देवाक मानवलेलें जातलें. हांवें कितें करी जाल्यार देवाक मानवलेलें जावचें ना. हें सगळें खंय मेळटलें आमकां? उतर. सो कितें शिकोवंक पडलें म्हाका? उतर. आतां हांव शिकोवंक तयार आसा वो तयार ना? हें कोणाचेर थरलेलें आहा? म्हजेर. कोण येवन आमकां फोर्सान म्हणचो ना घे हो बायबल तूं वाच, तूं पळय. कोण सांगचो ना. देवान आमकां केन्नाच जबरदस्ती करूंक ना, केन्ना फोर्स करूंक ना. देवान आमचो इतलो मोग केलो की देवान आमकां आपल्या सारकिली रचल्या. आमकां सुरवातेक स्टार्टींग जेनेसिसाचेर कितें म्हणटा उत्पत्तीचें पुस्तक की देवान मनशाक आपल्या सारकिलो रचला. आतां देव कितें? देवाचो इमेज कितें? देवाची वॉट यू कॉल दीस? देवाची हिज नेचर इज वॉट? सोयम. देवाचो सोयम कितें? देवाक गॉड हॅज अ विजडम. God has a wisdom to know good and evil. And his nature is always good. His nature is always loving. His nature is always kindness. So देवाक खबर हा आपल्याक कितें मानवलेलें आसता पळय तें. आनी देवान मनशाक कोणा सारकिलो केला? आपल्या सारकिलो. सो तो नेचर म्हाज्याय भितर आसा. केन्नाय आमी कितें करूंक सोदता आमकां एक आवाज येना, हें सारकें न्हू दिसता, आय थिंक आय शूड नॉट डू दीस. येना भितरल्यान आमकां वॉयस. पूण कित्या नाल्यार कित्या कारणांक लागून वी वॉन्ट टू डू दॅट. येस or no? If somebody comes against me and says some words to me, the inner voice is telling me, keep quiet. पूण म्हाजें तकली मन कितें सांगता म्हाका? दी 2 उतरां. तुवें कितें केलां? तुवें कांय करूंक ना न्हू? सांग बरें तेका. आनी हांगा येयना तुमच्या दारान पळय तो. जायना आमकां. सो आमचे कडेन सदां 2 वॉयस उलयता. तो पळय भितरलो वॉयस आहा न्हू, दॅट इज अ गॉड्स नेचर. तेका आमी भितर बॉर्न करून दवरलेलो आहा. आमकां इनर वॉयस म्हणटा यू शूड नॉट डू दॅट. एक मनीस केन्नाय डिसिजन घेता, जिवाक वाजेता, आनी दॅट पर्सन थिंक्स ऑफ कमिटींग अ सुसायड.
येसो नो? त्या मनशाक खबर ना सुसायड करता ते सारकें न्हू म्हणून? आसा वो नको? जाणा न्हू, बट स्टील दॅट पर्सन डू दॅट. कित्याक लागून? कित्याक सैतानान सगळीं आपल्या काळजाची जिविताची दारां सैतानाक ओपन केल्या आनी त्या सायडीचो पावर सुबेज आसा. कित्याक सैतान सदांच येता चोरी करूंक, मारून उडोवंक, नाश करूंक. पूण त्या मनशाक भितरल्यान एक वॉयस आसता, यू शूड नॉट डू दॅट. तो आमचो आत्मो, कित्याक तो देवाचो नेचर. आनी देवान आपल्या स्वयंबा भशेन आमकां केल्या. सो आमच्या भितर तो नेचर आसा. पूण आदावाचे एक चुकी खातीर आयज तो नेचर आमच्या भितरल्यान मेला आनी आमी पातकी स्वयंबाची जाल्या. पूण गूड न्यूज आमकां कितें आतां? की जेजून त्या खुर्सार मरण घेवन आमकां त्या वायट स्वयंबातल्यान, पातकी स्वयंबातल्यान सोडयल्या. आनी आमचो जो नेचर पळय, आमचो जो पातकी नेचर पळय आसलो न्हू, तो खुर्सार खिळान आमकां जो सुरवातेक देवान पळय आमकां कशी रोचलेली आपल्या सारकिली, तें आमकां जेजू वरवीं परतें रिटर्न मेवळा. थँक यू जीसस फॉर दीस. थँक यू लॉर्ड. थँक यू फॉर युअर सॅक्रिफायस. आमी नेव्या जिवितान जियेता, पूण फक्त कितें आमी नोको. आमी आजून नोको. आनी आयज ती गजाल आमी नोको म्हणून देवान आमकां एक एकल्याक आमी सुरवातेकूच शिकल्या हांगा इचून हाडला. कित्याक देव आमकां आपली बरयलेली उतरां आपणें तुमच्या खातीर कितें केलां तें दाखोवन दिवंक सोदता म्हणून आयज आमकां हांगा एक एकल्याक बसोवन पावयल्या हांगा. पूण तरी पासून तर आमी हांगासर येवन पासून तर आमी तर कान बंद करून दवरता. आमकां सोजमणी नाका, म्हाजी कितें चिंतना हांव तीच घेवन रावतलें, म्हाका बाकीचें पडलेलें ना. देव कांय करूंक शकना ह्या सिट्युएशनान. ही कांट डू एनीथींग, नो मॅटर हाव मेनी रिट्रीट्स यू डू. आमी तर आमच्या काळजाचे दारां तर उक्ती करिना उतर देवाचें समजोवपाक. दुसऱ्याच्यान येवन कितेंच करूंक जावचें ना. कितलोय जाण हांगासर येतली, प्रीच करतली, सांगतली, वयतली, बट इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू how you understand the word of God. आदाम एवेचे ऐकलेले, फ्रूट खाल्ले, आमी पातक केले ते. इट इज इन द बिगिनींग. सुरवातेक जेन्ना टिचिंग्स व्हडले हा, यू ऑल हॅव टू कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड. सपोज तर आमकां जाणा जावंक जाय, आय वॉन्ट टू नो दॅट ती भूक वाडोवंक जाय. देवान आमकां लागून आमकां कशी रोचल्या, कितें केलें, कितें जालें सुरवातेक, कशें जालें आसतलें. तो भूक वाडली न्हू, God will reveal everything. He is my creator. He will reveal everything. But I have to show the interest. I want to know you, Lord. म्हाका जाणा जावंक जाय. तुवें म्हाका रोचला जाल्यार म्हाका जाणा जावंक जाय तूं कोण, तुवें कितें केलें, कशें केलें. आय वॉन्ट टू नो यू मोर. एका टायमान, एका दिसान, एका वरान कांय जावपाचें ना. टायम घालूंक आमकां आमचो टायम दिवचो पडटलो. जायती आमच्या संवसारान गरजो आहा, कितें आहा, आमी जायत्या भायल्या कामांक आमचे इंट्रस्ट दिता, पूण तो इंट्रस्ट आमकां खंयच बऱ्याक पावोवचो ना. 16 years of my life, 16 years of my life, हांगा वच, थंय वच, थंय वच. आय एम नॉट अ बॉर्न कॅथलीक. खूब वर्सां म्हाज्या लायफाची हांवें हांगा थंय परिस्थिती खूब वायट आसली. आनी हांव सदांच देवाक म्हणटालें, देव म्हणजे आतां कोण देव आनी कितें कांय खबर ना. वयर पळोवपाचें, मळबान उलोवपाचें, कोण देव आनी कितें कांय नको, वयर पळोवन उलोवपाचें. कितें म्हणून इतलीं वर्सां आतां आमच्या लायफान कित्याक तुका मात्तूय आमचे चुरचुरे येयना. आय क्वेश्चन दीस. एन्ड देन एक दीस रितीराक पावलें, अशें लायक यू ऑल रितीराक पावलें आनी आयकता देवाचें उतर. एक दीस आयकलें, फुडल्या विकान गेलें, मागीर 8 दिसांक रितीर केलो. आनी जेन्ना जेजूची वळख मेवळी, जेन्ना देवान सांगलें, कित्याक आतां तें केन्ना घडलें, फर्स्ट टायम रितीर केलो, मातशी सोजमणी येवली. सो आय वॉज वेटींग फॉर द नेक्स्ट वीक टू कम. कित्याक म्हाका आनीक जाणा जावंक जाय, म्हाका कोणें रोचला, कोण म्हाजो क्रिएटर, म्हाका आनीक कळोंक जाय, आनीक जाणा जावंक जाय. ही सगळीं चिंतनां वाडलीं. देवान ऑपॉर्च्युनिटी दिली, आपशी दारां ओपन केली. म्हाका त्या टायमार खबर ना की देव ही दारां ओपन करता म्हणून. नेक्स्ट वीक येयलो, नेक्स्ट वीक गेले, आनी वीक गेले, म्हयनो गेलो, 2 म्हयनो गेलो, मागीर 8 दिसांक कंटिन्यू रिट्रीट केलें. तेन्ना सोजमोन येयलें, जेजू कोण, जेजून कितें केलां त्या खुर्सार.
म्हाका लागून. इट इज नॉट ओन्ली फॉर द कॅथलिक्स. आमी कॅथलिक्स केन्ना जाता? वॉट इज द मिनींग ऑफ क्रिश्चन? वॉट इज द मिनींग ऑफ अ कॅथलीक? आमी एक कॅथलीक म्हणजे एक रिलीजन हे भशेन पळयता वो पळयना. इन द बिगिनींग वी यूज टू सी कॅथलीक म्हणजे तेंचो देव जेसू. दे आर क्रिश्चन. पूण कॅथलीक म्हणजे कितें? दोज हू बिलीव इन क्रायस्ट इज अ क्रिश्चन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. क्रिस्टियानिटी म्हणजे एक religion no, it is not a religion. We made it religion. The world made it religion. Christianity Christianity is a relation. It is not a religion but it is a relation. एक संबंध. संबंध कोणाचो? माझो आणि देवाचो. The Christianity is a relationship. It's not a religion. जेन्ना हे अंडरस्टँडिंग मेळ्ळें न्हू, जेन्ना कळ्ळें की जेजू बाप देवान संवसाराचो, जॉन 3:16, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. सो म्हाकाय दिलो न्हू. इट्स नॉट ओन्ली फॉर कॅथलीक पीपल. म्हाकाय दिला न्हू. संवसाराचो म्हणल्यार हांव येना त्या संवसारान. हांव कोणाची रचना? त्या देवाची न्हू. हां, सो जेजू म्हाजो जालो ना. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. वेन आय अंडरस्टूड दॅट, लॉर्ड, आय एक्सेप्ट यू एज माय लॉर्ड, माय गॉड एंड माय सेवियर. हांव स्विकारता तुका, कित्याक तूं खंयचोच देव म्हाज्या खातीर ह्या खुर्सार मरोंक ना. हांवें कितलें वायट केलां जायत, ल्हान सान तें व्हड जायत पर्यंत, पूण तुवें म्हाका बक्षिलां. तुवें तुजो प्राण दिलो त्या खुर्सार आनी तुवें सांगलें तुजें पातकाचें फारीकपण जालें. तूं आनीक पातकी न्हू. तूं आनीक वायट मनीस न्हू. तूं एक नवी रचना. At the age of 17, when I understood this word, I decided to give my life to Jesus. Because He is my Lord, God and Savior. Nobody forced me. Nobody told me anything. But that is the conviction from the heart. Because I accepted Him as my Lord, God and Savior. मनांच्यान तेका स्विकारलो. आनी तो दीस, तो आयचो दीस पासून जेजू म्हाज्या सांगाता आसा. सिट्युएशन कितेंय जावं, पूण म्हाजें लायफ जें हांव कितें पास्ट लायफ आसलें, कितें लायफ आसूं, कितें आसूं, जीजस हॅज फॉरगिवन मी. तो सीन नेचर आसलो पळय पातकी स्वयंबाचो, इट इज क्रुसिफायड ऑन द क्रॉस. आय एम लिव्हिंग अ न्यू लायफ इन क्रायस्ट जीसस. आमी शिकतालीं उतरां. आमी कितें उलयता तीं उतरां. समजता, आमी दीसभर उतरां उलयता. आमी कोणाची उतरां उलयता? घडीक आमचे भुरगे सपोज सारके शिकना. आमी म्हणटा, कितल्या जाणांक सांगता शिकत ना तो, आयकत ना तो. कितें उलयता आमी? मरण उलयता भुरग्याचेर. आतां हांगा कितें म्हणटा? तूं कितें उलयता ताचे वेळेल्यान तुका जिवीत वा मरण फावो जाता. आतां हांव तर समज उलयता, म्हाजो भुरगो शिकना, हांव कितें म्हणटा? शिकना. आनी तो भुरगो मागीर शिकना. कित्याक? हांवें कितें उलयलें? तो शिकना. सो हांव कितें पळय उलयता न्हू, तेंच ताका फावो जाता. जावं भुरग्याक जावं कोणाकूय. केन्नाय म्हणटा कोणीय कोणाचो घोव सपोज सोरो पियेता, बायल कितें म्हणटा? म्हाजो घोव सोरो पियेता. कोण मेवलो? कित्याक गो इतलें तूं टेंशनान आहा? कितें सांगो, म्हाजो घोव सोरो पियेता, रातचो येवन बोबो घालता आनी आमकां न्हिदोंक दिना, म्हाका रातभर झेम ना. बायल कितें उलयता? घोव म्हाजो सोरो पियेता. आतां कितें म्हणटा हांगा? तूं कितें उलयता ताचे वयल्यान तुका जिवीत वा मरण फावो जाता. आतां बायल कितें म्हणटा? म्हाजो घोव सोरो पियेता. आनी एक बायल कितें म्हणटा? म्हाजो घोव रातचो लेट येता. ती कितें उलयता? लेट येता. तो बेगीन येतलो? येतलो बेगीन? ही कितें उलयता हांगा? म्हाजो घोव लेट येता. दुसरी म्हणटा सोरो पियेता. तो सोडटलो सोरो पियोपाचें? कित्याक सोडचो ना? ही कितें उलयता? सोरो पियेता. आतां ही कितें उलयता? आपणाक दिसता पळय तें उलयता. आतां ती कित्याक उलयता? कित्याक तिका हें उतर खबर ना. शी डोंट नो वॉट इज Proverbs 18:21 सेज. समजता? हिका खबर ना उतर देवाचें कितें सांगता. पूण जेन्ना देव आमकां आपलें उतर शिकयता तेन्ना सावन आमी आमची चिंतनां बदलूंक जाय. जाय वो नाका, वो ते तितूनूच रावपाक जाय. उतर जाणा तोरी पियेता. कितें जातलें? चेंज जातलो?
हांव जाणा Proverbs 18:21. If somebody comes and tell you, hey, don't say like that. Proverbs 81 says that life and death is in the power of your tongue. I said, I know the scripture, but what man, he's drinking every day and coming. हांव कितें उलयता उतर जाणा तरी म्हणटा न्हू उतर जाणा तरी हांव म्हणटा जातलें जावचें ना मागीर कितें म्हणटलें देवाचें उतर काम करिना देव आमचें आयकना पूण देवान कितें सांगलां जिवीत मरण तुमचे जिबेर आसा तुमी कितें उलयतात तेंच तुमकां फावो जाता आनी हांव तेंच उलयतां जायना जायना आयकना येयना लेट येता हांव तेंच उलयतां एट द सेम टायम हांव म्हणटा लायफ एंड डेथ इज इन द पावर ऑफ माय टंग आय नो दॅट बट तरी हांव म्हणटा आयकना जायना सो आतां हांवें कितें करूंक जाय म्हाजी हॅबीट चेंज करूंक जाय केन्ना जातली एवरी डे वाचपाचें एवरी सेकेंड वाचपाचें उगडास धरना प्रिंट करून सगळे वण्टींचेर मारपाचें घरान कांय प्रॉब्लम ना आमी फ्रेमी हाडटा व्हडल्यो व्हडल्यो डेकोरेशनाच्यो आनी लायता न्हू घर सोबोवपाक देवाचें उतर मारया आनी शिकया प्रेज गॉड येस नो जावंक शकना आमी व्हडले व्हडले बर्थडे सेलिब्रेट करता वेडिंग्स हे ते व्हडल्यो व्हडल्यो फ्रेमी पळोवंक ना केन्ना कोणें करूंक ना हांवें केल्ल्यो पयलीं बिफोर नोईंग द वर्ड सो आमी फ्रेमी करिना वेडिंग फ्रेम्स आनी कित्याक करता आमी फोटो एल्बम्स फॉर रिमेंब्रन्स न्हू आतां आमी काजार जाता केन्ना दर आतां 25 वर्सांनी काजाराचो उगडास आमकां दीस येवंक जाय कितें करता वयता आनी आल्बम पळयता कित्याक तो पळयता मेमरी रिफ्रेश जाता न्हू म्हणजे कितें आमची मेमरी मातशे वखदान मातशी ढील पडटा पडना तेका लागून ही उतरां प्रिंट करून सगल्याक मारया सारकें हांगा बससर आमचे तकलेन की जिवीत आनी मरण आमचे जिबेर आहा जेन्ना वयता थिंगा तुका तेंच दिसता बाथरुमान गेले तेंच दिसता हॉलान गेले तेंच मारलेलें आहा म्हणजे कितें कंट्रोल कोणाचेर उरलो जिबेचेर उरलो उरोंक ना आनी मागीर आमी म्हणटा कितें देवाचें उतर काम करिना पूण देव म्हणटा संवसर्ग आनी संवसार सरतलो पूण म्हाजी उतरां केन्नाच सरची ना म्हणटा देवाचें उतर केन्नाच बदलचें ना देवाच्या उतरान आमकां हेंवूय सांगता जेजू काल आयज आनी फाल्यां सदांकाल सेम ही इज सेम येस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर सो हीं उतरां 2000 वर्सां पयलीं चलतालीं आतां काम करिना ही जाता ना इट वर्क्स फॉर एवर इट इज डन इट इज ऑलवेज देर नो मॅटर वॉट पूण आमी खंय ना खंय एरर करून घालता आनी ब्लेम घालता देवाच्या उतराचेर उतर आमकां सारकें चलना करिना आमी हे सिंपल वर्स आहा पूण हेजो इतलो इम्पॉर्टन्स आहा कित्याक द मुवमेंट वी गेट अप इन द मॉर्निंग वी स्टार्ट टू स्पीक आमी सकाळचें उठ्ठात आमचें तोंड पयलें उगडटा एटलिस्ट वील स्टार्ट वीथ गुड मॉर्निंग बट वी ओपन अ माउथ एंड वी स्पीक नो गुड मॉर्निंग तरी म्हणून कॉमेस जातालें मागीर गुड मॉर्निंग जावन मागीर फुडलें कितेंय जावनी उठना तो आयकना तो उठ गो स्कॉलाक लेट जाता सद्दां तूं तो हें उठना तूं हें तूं तें तूं जायना आमकां जाता न्हू कितें म्हणटा आमी उठोन वाय एम टेकिंग द चिल्ड्रन्स एग्जाम्पल कित्याक आमच्या डे टू डे लायफान हें घडटा घडना हांव पासून आमच्या मिस्टराक म्हणटा उठोंक जायना तुका सकाळचो सदां तोच करता तूं वसोंक जाय तेन्नाच तूं उठना आनी सदां मागीर तेंच जाता कित्याक हांव तें उलयता न्हू पूण आमच्या उतरांचेर थरलेलें आहा आमी कितें उलयता दिसभर पूण तें उगडास उरपाक हांवें दीस आनी रात त्या उतराचो नियाळ करूंक जाय ती उतरां म्हज्या कानान म्हज्या काळजान म्हज्या मनान म्हज्या दोळ्या फुडल्यान ती आसोंक जाय आतां दोळ्या फुडल्यान आसोंक जाय म्हणजे कितें उतर अशें घेवनूच भोंवपाचें दोळ्या फुडल्यान घेवन भोंवतली दिसचें ना न्हू फुडें कितें आहा तें पडोंक शकता खंय वचोन आमी वाळयेन बीन जावचें ना दोळ्या फुडल्यान म्हणजे केन्नाय आमी कितें इमेज पळयता आनी ते इमेजीक आमी खूब फाटी पळयता ती इमेज आमकां केन्नाय दोळ्या फुडल्यान येयना दोळे बी बंद आसता तेन्ना येता न्हू सो ते भाशेन हे देवाचें उतर आमी इतलें आमच्या उतरांनी दोळ्यांनी वाचूंक जाय की हें उतर आमच्या आख्खे तकलेन मनान छापोंक जाय एवरी सेकेंड आमकां तेजो नियाळ येवंक जाय जिवीत आनी मरण म्हजे जिबेर आहा सो आय नीड टू बी व्हेरी केअरफूल वॉट आय एम स्पीकिंग हांव कितें उलयतां दिसांतल्यान
आय कॅन इवन रायट इट डावन. म्हाज्यान बरोवंक जाता हांव कितें उलयतां, टीक मार्क करूंक जाता कितलीं देवाची उतरां उलयलां, कितलीं देवाच्या उतरां भायलीं उतरां उलयलां. कित्याक जिवीत आनी मरण म्हज्या जिबेर आनी हांव उलयतां तेंच म्हाका मेळटलें. वायट उलयलें वायटूच मेळटलें. पूण आमकां संवय पडलेली आहा कितें दिसता तें उलोवपाची. कितें जायना तें जायत ना, कितलेंय ट्राय केलें म्हणटा आमी. आनीक जातलें तें हेचे फुडें ना. आमी कितें केलें, घातलो थिंगा बावंड्री घातली न्हू डायरेक्ट उतरांची आमच्या. जायत ना, कितलेंय ट्राय कर तें जायत ना म्हणना आमी. जायत ना जायत ना जायत ना म्हणटा. वो स्क्रिप्चर समजलो तुमकां? प्रोवर्ब्स 18:21. इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हितूनूच आमची सुरवातूच जाता उतरांनी. आमची सुरवातूच कोणी दिसल्यार पुरो आमकां आमचें उलोवप कमेस. उलय नाल्यार कोणी म्हणटलें ही मोनी गाय. स्ट्रेंजर पासून मेवताले आमी उलयतात न्हू. लिफ्ट दिता कोणाकूय आनी बसयता. कोणी बाबा लिफ्ट मागता, वसोंक जाय, पावोंक जाय. आमी गाडी थांबयता आनी त्या मनशाक घेता. कांयच उलयना, उलयत ना. उलयता न्हू बाबा तुका खूंय देंवोंक जाय, कितें तरी विचारतली तोंड उक्तें करून. सो हें तोंड आमचें उक्तें जाताच. पूण कितें उलयता, कितें उतरां काडटा हांव भायर. खरेंच जिविताची उतरां येता काय म्हाज्या तोंडांतसून? काय हांव दुसऱ्याकूय मरणान घालता आनी हांवूय मरणान पडटा. कितें म्हाजी उतरां? केन्नाय आमी म्हणटा ना त्या मनशाक देवाचें उतर खबर ना, सो कितें फायदो उलोवन तेका सोजमोचें ना. आमी पयलेंच कितें उलयता त्या मनशाक सोजमोचें ना. आनीक तें सोजमोतेलें, हांवें डिसिजन केलें सोजमोचें ना. आतां सडनली वेन यू अंडरस्टँड द वर्ड, तुका आयज स्क्रिप्चर देवान दाखयलो की जिवीत मरण तुजे जिपेर आहा, तूं कितें उलयता तेंच तुका फावो जाता. वेन यू गो होम, आतां तुका मनशां मेळटलीं जेंकां देवाचें उतर खबर ना. आतां तुज्यान म्हणो येता आतां कशें सांगो, हेंकां सोजमोचें ना हांव सांगल्यार. आतां सांगोन फायदो ना, जावचें ना. मनान उतर येवचें ना तुज्या. सो आतां तुवें कितें केलें, पयलींच बंद केलें. केलें करूंक ना. सपोज तर जेजू तर तुजो मोग करता, देवान तुजो मोग केला म्हणून आयज तूं हांगा पावल्या, तो जेजू त्या मनशाचो मोग करिना. तो मनीस जेजूची रोचना न्हू, देवाची रोचना न्हू. सो तुजो तर मोग करूंक शकता जेजू, जाल्यार जेजू त्या मनशाचो मोग करिना. घडयेक देवाची येवजण आसा की तुज्या उतरांतल्यान तेका उतर मेळून फाल्यां तोय मनीस हांगा पावोंक शकता. पूण सैतानान आमच्या तकलेन भूत कितें घातली, तेका सांगोन फायदो ना, कित्याक तेका सांगो जाल्यार तो तेका सोजमोचें ना. आमी पयलेंच बंद केलें. समजता? सो हेका प्रॅक्टीस जाय. हें एका दिसान जावपाचें ना. वी नीड प्रॅक्टीस. आतां प्रॅक्टीस कशी, वी हॅव टू कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड फॉर हाफ डे. फूल डे? हाव यू नो दॅट फूल डे? ओनली हाफ डे? हाफ डे ओनली? वील टेक वन मोर स्क्रिप्चर. लेट्स गो टू Joshua 1:8. Sister Joshua is Joshua only, no? Thank you, Jesus. So I'll go in English only. Okay. So Joshuaच्या हेजेर कितें म्हणटा आमकां? Yeah. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. ओके, कोंकणीन वाचता. समृद्धीचें पुस्तक म्हणजे देवाचें उतर. ओके, बायबल. समृद्धीचें पुस्तक सदांच तुज्या वोंटांचेर आसूं. कितें म्हणटा? समृद्धीचें पुस्तक सदांच तुमच्या वोंटांचेर आसूं. केन्नाय आसूं? सकाळचेंच आसूं, सांजचें, दनपारचें, रातचें मातशें अर्द्या वराक, सकाळीं फकत उठोन मातशें 5 मिनटांक उठ्ठानात पुरो. 5 मिनटां सकाळीं उठ्ठाना पुरो न्हू.
देवाक आमी थँक्यू म्हणटा न्हू दिसा बसत पुरो कितें म्हणटा सदांच सदांच म्हणजे कितें एवरी डे समृद्धीचें पुस्तक सदांच तुज्या वोंटांचेर आसूं आतां समृद्धीचें पुस्तक म्हणजे देवाचें उतर सदांच तुमच्या वोंटांचेर आसूं आतां हें उतर तर सदांच म्हाज्या वोंटांचेर आसा जाल्यार दुसऱ्या उतरांक आनीक जागो आहा टायम आहा आसा वेळ आहा दुसऱ्या उतरांक म्हणजे देव आमकां कितें सांगता म्हजीं उतरां सदांच तुज्या वोंटांचेर आसूं सो दुसऱ्या उतरांक आनीक जागो ना टायम ना कितें म्हणटा समृद्धीचें पुस्तक सदांच तुज्या वोंटांचेर आसूं सगळें बरयलेलें आसा तें वेवसायेन सांबाळचे खातीर दीस आनी रात ताचेर नियाळ कर समृद्धीचें पुस्तक सदांच तुमच्या वोंटांचेर आसूं एवरी टायम सदांच सगळें बरयलेलें आसा तें आतां कितें बरयलेलें आसा पळय तें वेवसायेन एके भाशेन सारकें सिस्टमॅटिकली वेवसायेन तीक म्हणटा न्हू आमी सगळें वेवसायेन सांबाळचे खातीर दीस आनी रात ताचेर नियाळ कर आतां नियाळ कर म्हणजे कितें नियाळ कर म्हणजे कितें आतां ही म्हजी उतरां ही कोणाची उतरां कोण शिकयता आमकां देव शिकयता पवित्र आत्मा आमकां शिकयता न्हू सो आतां आमकां देवाचें उतर कितें म्हणटा समृद्धीचें पुस्तक सदांच तुज्या वोंटांचेर आसूं सगळें बरयलेलें आसा तें वेवसायेन सांबाळचे खातीर दीस आनी रात ताचेर नियाळ कर आतां नियाळ कर म्हणजे कितें एके भाशेन मेडिटेशन आतां आमी एग्जाम्पल आतां आमी स्कुलान आतां पेरंट्सांक आपोवंक धाडला ओके आतां तुमकां स्कुलान पेरंट्सांक टिचरींनी प्रिंसिपलान आपोवंक धाडला आनी प्रिंसिपल कितें म्हणटा तुजे भुरगे शिकना तुजे भुरगे मस्ती करता दुसऱ्यांक डिस्टर्ब करता आमकां प्रॉब्लम जाता हे कंटिन्यू जाय जाल्यार तुज्या भुरग्याक काडचें पडटलें लास्ट वॉर्निंग दिता कितले फाटी उलयता टिचर प्रिंसिपल कितले फाटी सांगता 10 फाटी सांगतलो तुका एकूचदां सांगता आतां तूं येता आनी सगळो गो तें चिंत्ता कितले फावटी चिंत्ता कंटिन्युअस चिंत्ता न्हू मेडिटेशन जाता न्हू मेडिटेशन म्हणजे कितें एके गोश्टीचेर तूं नियाळ करीत 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 रावता तुजो नियाळ चालूच उरता कितें करूं आतां कशें ताका शिकोवं कशें भुरग्याक सजमूं आतां कितें करचें पडटलें ट्युशनाक घालूं बोर्डिंगान घालूं कितें करूं तूं आतां नियाळ करता प्रिंसिपल 10 फाटी उलयल्लो आमी आतां 10 फाटी न्हू 10,000 टायम्स वी आर मेडिटेटींग ऑन दॅट इज कॉल्ड मेडिटेशन डॉक्टरागेर वयता डॉक्टर रिपोर्ट दिता तुका अमकें प्रॉब्लम आहा म्हणटा डॉक्टर कितले फाटी सांगता एकूच फाटी हांव कितले फाटी चिंत्तां आख्खी रात पासून चिंत्तां कित्याक झेम पडना आतां कितें जायत काय मरणाची भिरांत न्हू हें मेडिटेशन डॉक्टर येवन येवन 50 पाट उलोवचो ना आमी चिंत्तां ताका म्हणटा मेडिटेशन आतां हांगा कितें म्हणटा दीस आनी रात देवाच्या उतराचेर नियाळ कर आतां आमी सपोज तर वाचलें जिवीत आनी मरण म्हजे जिबेर आसा सो दीस आनी रात हांवें कितें करूंक जाय नियाळ करूंक जाय तो नियाळ करीत जाल्यार म्हाका सगळो टायम त्या उतराचो उगडास आसता आसना आतां कोणें कितें म्हणटा तें आमकां केन्नाय 10-20 वर्सां फाटीं म्हणून आमकां आयज पासून उगडास ना जाणा हांव ल्हान आसलेलो 10 वर्साचो तेन्ना तेणें म्हणलेलें म्हाका अमकें आजून उगडास आहा कित्याक आहा घेवन बसल्या न्हू खंय तरी भितर कोणशाक आहा न्हू इन द सेम वे देवाचें उतर जी अशे भाशेन आमच्या काळजान आमी छापूंक जाय की आमकां दीस आनी रात त्या उतराचो नियाळ आसूंक जाय नियाळ आसल्यार आमकां उगडास उरतलो उरचो ना नियाळ आसूंक जाय सारकें आतां आमी कितें शिकल्या सुरवातेकच्यान आयज आमी हांगासर येयल्या आमकां कोणें आपयल्या म्हणून देवाची येवजण करेक्ट दुसरें देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो आनी जो कोण तेजेर बावार्थ ठेवता ताका मरण ना पूण सासणीक जिवीत आसा आतां जिवीत आनी मरण खंय आसा आमचे जिबेर आसा आमी कितें उलयता तें आमकां फावो जाता जालें तीन गोश्टी जाल्यो आनी चवथें समृद्धीचें पुस्तक सदांच आमच्या वोटांचेर आसचें
तें आसोंक जाय जाल्यार आमकां वाचचें पडलें ना. सो आतां म्हाजें काम कितें करपाचें? वाचपाचें, शिकपाचें, दीस आनी रात ताचेर नियाळ करपाचें. कितें कन्फ्युजन हा? क्लियर? खबर करुया, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट जातलें. ओके, दोळे बंद करुया आमचे. स्वर्गींच्या बाबा, तुका आमी आर्गां दिता. काय बरी शिकवण तुवें आयज आमकां दिली. तूं जाणा आसलो बापा आमचे एक एकल्याच्या काळजाच्या आवंडेक कितें आसा पळय तें, आमच्यो गरजो कितें आसा, खंयच्या काळोखान आमी घुस्पलेलीं आसा तें तूं जाणा आसलो बापा. पूण आयज जेजूच्या उजवाडान तुवें आयज आमकां हाडल्या म्हूण तुका आर्गां आनी वाखाण दिता. आनीक त्या काळोखाक आनीक फुडो आमी ना करचे खातीर तुजो उजवाड तुवें आयज आमकां दाखयला आनी आमकां एक एकल्याक तुज्या उजवाडान तुवें हाडल्या म्हूण तुका दिनवासता. पळयत आत्म्या तुका आमी आर्गां दिता. तूं आमकां हें एक एक इस्कुटावून शिकयता आनी आमकां सजमयता म्हूण तुका दिनवासता पळयत आत्म्या. आयच्या दिसा आयज आमी सुरवात केल्या तुज्या उतरान भितर सरपाची आनी तूं पळयत आत्म्या आमकां ह्या उतरान रिगोवन दवरतलो आनी फुडली शिकवण आमकां बरे भाशेन सजमयतलो म्हूण तुका दिनवासता आदी फुडेंच. जेजू तुका आर्गां दिता. इतलो तुवें आमचो मोग केलोय सोम्या. तुज्या मोगा पासत तुका आर्गां दिता. आनी आयच्यान निचोव घेता जेजू. तुका फुडो करता आनी केन्नाच पाट करिना जायसो तूं म्हाका कर. थँक्यू जीसस. थँक्यू अबा फादर. थँक्यू होली स्पिरीट. हें मागणें करता आमी सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. थँक्यू लॉर्ड.